मागीवन पावलून फिलिपकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, कितेंय जावं बऱ्या वो वायट मनान कशेय भाशेन क्रिस्त परगट जाता आनी हाकाच लागून हांव खुशाल आसां आनी हांव खुशाल रावतलों. कित्याक तुमच्या मागण्या वरवीं आनी जेजूच्या आत्म्याच्या आदारान हें म्हाका सुटका मेळूंक उपकारतलें म्हूण हांव जाणो. म्हजो खोटकोटीत आवडो आनी बोरवोसो होच की हांव कित्यांतूच लोजेक पडचो ना आनी हांव मरूं वो जिवो आसूं सदांच आनी अदीक करूं आतां सगळ्या बळान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत मोहिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जिवन म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विंचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाटांनी हांव ओडोन वेतां. एके वाटेन वेगीं हें जिवीत सोंपोवन क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवा उरूंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. तुमचे सुदारणे पासत आनी तुमच्या भावार्थाचे खुशालकाये खातीर हांव जिवो उरतलों आनी तुमचे मदें येतलो म्हूण हांव खात्रेन जाणो. आनी हे भाशेन हांव तुमचे मदें परतून येतोच जेजू क्रिस्ताक म्हजे खातीर अदीक वाखाणूंक तुमकां आनी एक कारण आसतलें. देवाचें उतर हें: वाखाणणी तुका क्रिस्ता. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो: देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. म्हणुया: देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते झोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओतरेकता. जबाब: देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब: देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. जात्रेक वेतोल्या मदें आनंदान फुडें वचून संतोशान किर्तन गावन देवा घरांत हांव वचूं. जबाब: देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. हेंच मनांत गळोवन कळोवन काळीज म्हजें सुस्कारता. आत्मो म्हजो ताणेला, आत्मो लालून लालेता. देवाक म्हज्या ओतरेकता. जबाब: देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. उद्गार: Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. सोमी म्हणटा: म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा फारिसेवांच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेल्लो तेन्ना ते ताका तेडून पळयताले. पयले वयले जागे कशे भाशेन विंचून काडटाले ते पळयोवन जेवणाक आपयल्ल्यांक ताणें अशी एक वपार सांगली:
तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून पयले सुवातेर बसूं नाका, कित्याक तुजे ओन मानादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें गोडयेक आपयल्या जायत आनी तुमकां दोगांयकूय आपयल्यात तो थंय येवन तुका म्हणत, तुजी सुवात हाका दी, आनी तेन्ना लॉस जावन तुवें निमाणी सुवात घेवची पडत. देखून तुका कोण जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणे सुवातेर बस. तेन्ना तुका आपयल्या त्या मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा, वयले सुवातेर वचून बस. तेन्ना बाराबोर जेवणाक बसलोल्या उजेर तुका मान जातलो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ सांत पावलू बोनकोणींत आसतना फिलिपकारांक चीट बरयता. जेजू क्रिस्ताच्या संबंदान गोट जावन ताका बोनखोण मोजत नासतना अशें दिसना. सगल्या काळजीदारपणान तो मरूंक तयार आसा, कारण मरणा वरवीं तो सोमयाक पळयतलो. पूण ह्या संवसारांत तो आसा जाल्यार दुसऱ्यांची सेवा करूंक. आमी आमच्या जिवितांत निराशीपण भोगतां, वो एकसूटपणांत जियेतां, वो पिडेंत आसां, वो जिवीत फुडें दुखलो ना. तेन्ना पावल भाशेन जेजूच्या संबंदांत रावूंक गरज. खालतिकायेची मनशां कशी ल्हान जावंक देवाक उलो करुया. वयले वयले जागे आपणावंक न्हय, पूण जेजू भाशेन चाकराचें रूप घेवन आमचें जिवीत सारुया. मागणें. मोगाळा जेजू, तुजे भाशेन आमकां ल्हानवीक मोनाची आनी काळजाची कोर.